एzekiel जेरुसलेमच्या पातकांचें दिसणें. चॅप्टर 8. 6व्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा हांव म्हज्या घरा बसून आसलो आनी म्हज्या सांगाता जुडाचे मालगडेय बसून आसले. तेन्ना अवचितूच सर्वेस्परा देवाचो हात थंय म्हजेर देंवलो. पळोवंक गेल्यार मनशा सारको एक कोणाचो आकार दिश्टी पडलो. पेंकोट कशें दिसतालें थंय थावन सोकला पर्यान उजो आसलो आनी पेंगता थावन वयर पर्यान पिवळे झिंगझिंगणे सारको पोरजोळ आसलो. एक हात कसो विस्तारोन सरलो आनी हाणें म्हज्या केंसांचे एक विणयेन म्हाका धरलो आनी आत्म्यान म्हाका मळबा आनी प्रित्मे मदें उबारलो आनी देवान दिल्ल्या ह्या दर्शना मदें म्हाका जेरुसलेमाक व्हेलो. उत्तरी वाटेन आसलोल्या भितरल्या आंगणाच्या दारवंट्याच्या प्रवेसा लागीं थंय आसली देवाचे प्रेमाशेचो कांटालो चालोयता त्या कुड्ड्या देवाची मुर्ती. थंय म्हजे मुखार फाल्क्याच्या दर्शनांत हांवें देखलोली तशीच इस्रायलाच्या देवाची महिमा आसली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, उत्तरे वाटेन तुजे दोळे उबार. हांवें म्हजे दोळे उत्तरे वाटेन उबारले आनी थंय वेदीच्या दारवंट्याचे ut'to-rek provesacheruch देवाची premaxa challoitoli ही मुर्ती आसली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, ती कितें कोत्तात तें पळयताय तूं? म्हज्या मंदिरांतलो म्हाका भायर घालूंक इस्रायलाचें घराणें कोत्ता त्यो एकदम नश्ट्यो आनी कांटाल्याच्यो वस्तू देखताय न्हू? मागीर ताणें म्हाका आंगणांच्या प्रवेसा लागीं व्हेलो. हांवें पळयलें वोंतींत एक बुराक आसलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, वोंतींतल्यान खणीत वच. वोंतींतल्यान खणल्या उपरांत हांवें एक दार देखलें. ताणें म्हणलें, भितर वच आनी हांगा कसलीं नश्टीं कर्तुबां तीं कोत्तात तें पळय. म्हणटच भितर वचून हांवें पळयलें. थंय आसलीं सगळे तरेचीं जिवाणीं आनी वीट हाडपाच्यो मोनजाती आनी वोंतींचेर भोंवतीं कांतोयल्ले इस्रायलाच्या घराण्याचे सगळे कुड्डे देव. तांचे मुखार उबे आसले इस्रायलाच्या घराण्यांतले 70 मालगडे आनी हांचे मदें जाजान्या, शाफानाचो पूत. एकल्याच्या हातांत एक धुंपावणें आसलें आनी धुंपाचें धमधमीत परमळाचें एक कूप वयर चडत आसलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाचे मालगडे कालोखांत एकलो आपल्या मुर्तीच्या कुडांत कितें वतात तें देखलाय तुवें? ते म्हणटात, सर्वेस्पर आमकां पळयना, सर्वेस्परान आमचो देश सोडलो. ताणें म्हणलें, अजून अदीक कांटाल्याचीं कर्तुबां करीत आसात म्हूण तूं देखतलोय. मागीर ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या उत्तरेच्या दारवंट्याच्या प्रवेसा लागीं व्हेलो. थंय बायलो बसून कुड्ड्या देवा ताम्मुजा पासत रोडणें कोत्ताल्यो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तें पळयताय तूं? हाचे परस अजून अदीक कांटाल्याच्यो वस्तू देखतलोय. मागीर ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या घराच्या भितरल्या आंगणांत व्हेलो आनी थंय सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या प्रवेसा लागीं दारवंट्या आनी वेदी मदें सुमार 25 दादले आसले. ते सर्वेस्पराच्या मंदिराक पाट करून आसले आनी तांचीं तोंडां उदेंते वाटेन वळोन आसलीं. ते उदेंते वाटेन साश्टांगी पडटाले. उदेतोल्या सुर्या मुखार ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हें देखलाय तुवें? जुडाचें घराणें हांगासर कांटाल्याच्यो वस्तू कोत्ता तें कांयच वायट न्हय म्हूण दिसतात काय तुका? पूण तितलेंच न्हय, तीं आख्ख्या देशांत जुलूम करीत आसात आनी अशें अदिकूच मोग राग चलयतात. आतां पळय, तो खांदो आपल्या नानांक
आपल्या नाकांक लायतात. देखून क्रोधान भरोन हांव तांकां वागयतलो. हांव तांकां दया दाखोवचो ना, तांचे चुचुरेक धरचो ना. जाय तितलें आड्डून ती म्हाका उलो मारून हांव तांकां आयकुचो ना. देवाचें उतर हें.